सगळी उभी राहून मिसाची सुरुवातेक आमी गायन गावूया. A8 देवाचे वेदी सोरी 5-4. A8 पेज 4. देवाचे वेदी सोरी आवेदा uszagajco do smakari dolea देवाचे विसा सोरू नावेदा देवाचे विसा सोरू नावेदा तुझो उजाड मोचे गाव तू विश्वासी म्हूण कोडू तुझ्या ओची दोंगराची दोळे म्हाका वाटागो देवाची विधी सोरी आवेदा उशकायचो दोस म्हाका भितोल्या देवाची विश्वास सोडून आवेदा देवाची विश्वास सोडून आवेदा. सगळ्यांक देव बरो दिसचो. तुका आयुश्याची कृपा दिव फादर. या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत आमी मागता सोपून केल्या पिटो गॉमिस देवान ताका सुर्गीचे राजभाव करूंक मागुया. तशेंच आमी मागता सोपून केल्या जोकी आंतोनियो गोन्साल्वीस देवान सुर्गीचे राजभाव करूंक आमी मागुया. सांतिसिमो ह्या वाड्यात रावतल्या कुटुंबा पासत आमी मागता झेवियर फेर्नांदीस, जुआनिता रॉड्रिगीस, रूथ डायस, डेन्झिल डायस, लिओकार्डिया वेगस, फ्लोरी रॉड्रिगीस, एंटनी फेर्नांदीस, क्लाउडियो फेर्नांदीस, जुझे पिशातो, मारिया सत्ताना पिशातो. कित भाशेन ह्या कुटुंबान देवाचो मोग, शांती, कुशालकाय, बरेपण फावो जावं आनी सगल्या वायटा विघ्नांतली तांकां राखूं आनी सांबाळूं म्हूण मागुया. बाबाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. म्हजे बहीण मानू, आयज आमी व्हडा दोबाच्यान भाग्यो तोमास धर्मदुताची परब आमी समोरपता. भाग्योंत तोमास जेजूचो पाटलावदार, जेजूचो शीस, जेजूचो मोग ताणें अनुभवलो आनीक ह्या जेजूक जो ताणें कमिटमेंट दिल्लो विस्वासी रावलो आनीक आपलें रगत बारून ताणें जेजूक गवाय दिली. शिव वर्तमान ताणें परगटलें. तर आमी ताचे भाशेन आमचे जे बावतिस्मा दिसाक करीत भाशेन जी आमकां कार्य मेवलां आनी आमी ह्या संवसारांत आसतना शिव वर्तमानाचे 2 दिसाक परगटणार जावं आमच्या उतरां आनी कोरन्या वरवीं जेजूक आमी गवाय दिवंक वावरूं. तेच बापाची कृपान बळ आमकां जण एकल्याक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत मागुया. आनी हें बलिदान आमकां सगल्यांक देवाच्या आशिर्वादान भरलोलें मोगाचें आनी पिकोवणीचें जावं पातकी वस्कूत म्हूण देवाचे काकुतीक आमी उलो मारुया. आनी काळजांत दूख धरून आनी देवाचे काकुतीक उलो मारून सगळीं बरोबर हांव पातकी म्हणुया. हांव पातकी सोरपूत विदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडां उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हांव म्हजो अपराध, हांव म्हजो अपराध, हांव म्हजो बोबड अपराध. हे पासत भाग्यो सदांच वार मारे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Somiaka kutko, somiaka kutko, Kristaka kutko, Kristaka kutko,
सोम्याका कूदको सोम्याका कूदको देवा कमी दिन वसे बकनुया असोकली बरोबर मुड़िया महिमा देवा उन स्वर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया सोर पदवीदार देव बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवा पासत आम्ही तुका वखाणटा सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुतार सोमिया देवा देवाची शेळी तू संसाराचे पाप काडटाय आमची काकलूत कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या संगती देव बापाचे मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन प्रार्थूया थोडोसो वेळ उगीच रावन तुमचे ते सांग देवा मुखार दवरात सर्वेस्पर आमचे बापा भाग्यवंत धर्मदूता तोमासाच्या परबे दिसा ही आमचे प्रार्थना दयेन मानून घे तुझ्या पुताची शिकवण घेवंक आमची काळसां उगड आनी भावार्थ आड दुबाव आमचेर उपरासता तेन्ना तूच आमचो भावार्थ सांबाळ अशें भाग्यवंत तोमासा बरोबर जेजूक आमचो सोमी आनी आमचो देव म्हूण सदां वळखूंक आमकां करपा दी आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरोदेव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जे येताय राजभोज चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन धोंडदुताच्या इतिहासा वेलें वाचप पेद्रू कोर्नेल्याच्या घराच्या उंबराशी पावतोच कोर्नेल ताका मेलूंक गेलो आनी ताच्या पांय पडून सारकोच सोरपोटलो पूण पेद्रून ताका अशें म्हणून उठयलो उठ तर हांवूय एक मनीस मागीर पेद्रून अशें उलोवंक सुरू केलें देव मनशा मदें अंतर करिना म्हूण म्हाका आतां तावें जालां पूण जो मनीस खंयच्याय राष्ट्रांचो तो जावं देवाक भियेता आनी प्रमाणीकपणान चलता तो की देवाक आवडटा पेद्रू अशें उलयता थंयच आसतना ताचें उतर आयकतल्या सगल्यांचेर पवित्र आत्मो देंवलो विदेशांचेर पर्यान पवित्र आत्म्याचें देणें देवान घाल्लें म्हूण पेद्रू बरोबर आयले ते सुनोद केल्ले भावार्थी तोटाकले कित्याक ती आठवो भासो उलयताली आनी देवाक वाखाणटाली तें तांकां आयकूं येतालें तेन्ना पेद्रून म्हणलें आमकां मेळ्ळो तोच पवित्र आत्मो तांकांय मेळ्ळो म्हणटूच तांकां उदकाचें पवित्र स्नान दिवंक कोणाच्यान आडावं येता आनी ताणें तांकां जेजू क्रिस्ताच्या नांवान पवित्र स्नान दिवंक फरमायलें उपरांत थोडे दीस आपणाशी राव म्हूण तांणी ताचे कडेन मागलें देवाचें उतर हें देवाचे वडूकार आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो देवा म्हज्या जिवाच्या देवाक ताणेला म्हजो आत्मो सोगली म्हणुया देवा म्हज्या जिवाच्या देवाक ताणेला म्हजो आत्मो जशें मेरूं ताणेता उदकाक व्हांवते जोरींतल्या तुका देवा मोगाच्या आत्मो म्हजो ओतरेकता जबाब देवा म्हज्या जिवाच्या देवाक ताणेला म्हजो आत्मो देवाक म्हज्या जिवाच्या म्हजो आत्मो ताणेला ताचे मुखार वेतलो ताचें दर्शन घेतलो जबाब देवा म्हज्या जिवाच्या देवाक ताणेला म्हजो आत्मो तुजो उजवाड म्हजेर घाल तूं विश्वासी म्हूण दाखय तुज्या ओर्जीत दोंगराची दोयेन म्हाका वाट शिकय जबाब देवा म्हज्या जिवाच्या देवाक ताणेला म्हजो आत्मो
देवाचे वेदी मुखार विस्वास धरून हांव वेतां, म्हाका संतोष दितोल्या देवाशी चोडून वेतां. जबाब: देवा म्हज्या जिवाच्या देवाक ताणेला म्हजो आत्मो. बागयोन पेद्रूचे पयले चिटीवेले वाचप. बाबा भयणीनो, देवाक आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापाक वाखाणणी. आमची ताणें व्हड काकलूत केली. जेजू क्रिस्ताक मेलेल्यांतलो पुनर्जिवंत करून ताणें आमकां नवो जल्म दिलो आनी आपली भुरगीं केली आनी असो आमकां जिवो बोरवांचो दिलो आनी एका दायजाची बासावणी केली. हें दायज म्हळ्यार पाड जावन नजो तसलें, सारकें निश्कळंक, कदींच भावना तसलें, कित्याक तें तुमकां स्वर्गार सांबाळून दवरलां. तयार केल्ली सोडवण निमाण्या काळार उगटापी जायसर तुमच्या भावार्था वरवीं देवाची पदवी तुमकां बाळगून दवरतली. मातसो वगत जिन्साचे उपद्रे भोगचे पडले जाल्यारूय हातूंत तुमी संतोशान मुरगोडटल्यात. हे पोरवीं जशें विनाशी भांगार कोसाक लावन तपासतात तशें तुमच्या भावार्थाचें अदीक उंच मोल गमून येतलें. आनी जेन्ना जेजू क्रिस्त दिश्टी पडटलो तेन्ना तुमकां वाखाणणी, व्हडवीक आनी मान मेळटलो. तुमी ताका पळोवंक ना, तरी तुमी ताचो मोग कोत्तात. आजून ताका पळयनासतना ताचेर विस्वास दवरतात देखून उतरां व्हडत्या आनी मोहिमेन भरलेल्या संतोशान तुमी मुरगोडटात आनी भावार्थांतलें उपजता तें तुमचें तारण तुमकां मेळटलें. देवाचें उतर हें. देवाचे ओडकार. उद्गारात सगळी उभी राहूया. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देव तुजी प्रिती. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवां परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू आयलो तेन्ना 12 मदलो एकलो जवळो म्हणलेलो तोमास तांचे बरोबर नासलो. देखून दुसऱ्या शिसांनी ताका म्हणलें, आमी सोमयांक पळयलो. पूण ताणें तांकां म्हणलें, ताच्या हातांचेर हांवें किळ्याची कुणां पळयल्या शिवाय आनी किळ्याचे सुवातेर म्हजें बोट घाल्या बगत आनी म्हजो हात ताचे कुशीन घालिनात जायत जाल्यार हांव सोत मानशाक ना. 8 दिसां उपरांत शीस 9 घरांत आसली आनी तांचे बरोबर तोमास. दारां बंद आसतना जेजू भितर सरलो
आनी तांचे मदें उबो रावून ताणें म्हणलें, शांती तुमकां. उपरांत ताणें तोमासाक म्हणलें, तुजें बोट हांगा घाल. हे पळय आसात म्हजे हात. तुजो हात लागीं हाड आनी म्हजे कुशीन घाल. ह्या फुडें आनीक दुबाव दवरूं नाका, पूण बाबाट दवर. तोमासान ताका जाप दिवन म्हणलें, म्हजे सोमया आनी म्हज्या देवा. जेजून ताका म्हणलें, म्हाका पळयलय देखून तुवें विस्वास दवरले. पळय नासतना विस्वास दवरतात ती खरेंच सुभागी. जेजू क्रिस्ताची शिवोत्तमाने वखाणी तुका क्रिस्ता. म्हजे बीन मानू, आयज आमच्या भारतांत बाग्योंत तोमास धर्मदूत हाची दोबाचीक परब आमी समोरपता. कित्याक हो धर्मदूत आमच्या भारतांत येवन ताणें शिव वर्तमान परगटलें. म्हजे बीन मानू, ही परब आमी समोरपता तेन्ना कितें आमकां ताच्या जिवितांतलें आपणावंक आमकां आपयता काय. म्हजे बीन मानू, मनीस कोची आमकां सगल्यांक दुबाव येतात आनी एक एक पावटी हे दुबाव आमच्या मनांत आमी दवरून हे दुबाव आमचे वाडटात आनीक जायते सबार तरेचे मागीर प्रस्न आसतात, सबार तरेचे मागीर कोश्ट आमच्या जिवितांत जावं मागीर तो मागीर दुबाव देवा सोबें जावं वो मागीर दुबाव आमच्या कुटुंबीक जिवितांत वा संबंदीक जिवितांत. म्हजे बीन मानू, आयज आमी नियाळ कोत्ता तेन्ना कितें भाशेन भावाट दवरूंक आनीक सगळे तरेचे दुबाव आमचे जावं देवाचेर आसा दुबाव वा जावं मनशाचेर आसा दुबाव, ते सगळे तरेचे दुबाव पयस करूंक आमकां आपयता. आयज आमी पळयता जेन्ना जेजू पुनर्जीवन जालो तेन्ना शिसांक तो दिश्टी पडटा आनी शिसांक दिश्टी पडलो जे कुडांत ते आसले तेन्ना तोमास थंयसर नाचलो. आनीक मागीर हे शीस आसा ते तोमासाक सांगतात, आमी सोमयाक पळयलां, आमी सोमयाक पळयलां. आनी मागीर तोमास कितें करता, दुबावता. आनी कित्याक दुबावता? कारण आसलें. कित्याक आनी दुसरी कारणां आसत, पूण हें कारण जावंक जाता कित्याक तो जाणा आसलो जेजू कशे तरेन ताणें कोश्टायला तो, जेजू कशे तरेन ताका कुर्सार मारला तो, आनी जेजू कशे तरेन कुर्सार मेला तें तोमास जाणा आसलो. आनी देखूनच तोमास म्हणटा, ताच्या हाताचेर हांवें किळ्याची कुणां पळयल्या शिवाय आनी किळ्याचे सुवातेर म्हजें बोट घाल्या बगर आनी म्हजो हात ताचे कुशीन घालिना जायत जाल्यार हांव सोतमानच्याक ना. म्हाजे भयण मानू, दुबाव ताच्या मनांत आयलो, पूण मोगाच्या भयण मानू ताणें दुबाव आपल्या मनांत दवरूंक ना, मनांत भितर घेवन रावूंक ना, पूण ताणें तो उचारलो, सांगलो ताणें. सो आमच्या जिवितांत सबार तरेचे दुबाव येतात. हे सगळे तरेचे दुबाव आमी पयस करतले जाल्यार ते मनांतूच घेवन ते वाडोवंक आमी दिवंक फावना. जितले ते वाडटात तितले म्हजे भयण मानू आमचें जावं मागीर तें संबंद जावं आमचें जिवीत जावं अवघडायचें जाता. दुसरे सुवातेर नव्यान ते कुडांत आसतना जेजू तांकां दिश्टी पडटा आनी जेजू डायरेक्ट तोमासाक म्हणटा, हे पळय आसात म्हजे हात, तुजो हात लागीं हाड आनी म्हजे कुशीन घाड. ह्या फुडें आनीक दुबाव दवरी नाका. पूण म्हजे भयण मानू ताणें म्हणलोलें कितें, ताच्या गायांनी हांव बोट घालतलो, ताच्या कुशीक हांव हात घालतलो. पूण जेन्ना सोमयाक ताणें पळयलो ताचीं उतरां कसलीं जालीं. ताणें म्हणलें, म्हज्या सोमया आनी म्हज्या देवा. हो म्हजे भयण मानू, हो कोल भावाट जावन आसा, व्हड भावाट जावन आसा सोमयाचेर. आनी हीं उतरां ताणें उचारलीं ती बेश्टीच उतरां उच्चारूंक नात. हो भावाट देवाचेर तो मागीर जियेलो. हो भावाट ताणें परगटलो आपल्या उतरां आनी आपल्या कोन्या वरवीं. रगत वारून ताणें भावाटाक गोवाय दिली. रगत वारून ताणें म्हज्या सोमया आनी म्हज्या देवा म्हणलोलीं त्या उतरांक तो विस्वासशीर रावलो. आनी हे भाशेन म्हजे भयण मानू आपलें जिवीत देवाक ताणें भेटयलें. आयज आमकांच विचारुया, बावतिजमा दिसाक हाचे पयल्या वाचपांत हो उल्लेख केल्लो आसा. बावतिजमा दिसाक हें व्हड देणें आमकां फाव जाल्लें आसा, आमचें कार्य आमकां फाव जाल्लें आसा. देवाक आमी बाप म्हणटा, जेजू आमचो सोमी जाल्लो आसा. जाल्यार हांव कितलो विस्वासी आसा काय. दर दिसाक म्हजो भावाट वाडोवंक, भावाट परगटूंक हांव कितलो वावुरता काय. म्हजे भयण मानू, जेन्ना पुनर्जीवन जाल्लो जेजू तोमासाक भेटलो
वॉज अ एनकावंटर ताचें जिवीत म्हजें भयण मानू ताणें आख्खें जिवीत जेजू पासत भेटयलें आनी होच एनकावंटर आमकां तरी जिवितांत तरी जातलो जाल्यार जायते पवित्र सभा उपाय दिता एक उपाय म्हणल्यार पवित्र पुस्तका वरवीं देवाचें आसणें आमच्या जिवितांत आमी अनुभवंक जातात आनीक पवित्र सभेचे संस्कार आसात सॅक्रमेंट्स आसात त्यावूय संस्कारां वरवीं म्हजें भयण मानू हें देवाचें आसणें आमी अनुभवंक जाता आनी आमचें जिवीत देवाच्या वावरा पासत देवाच्या मोगा पासत आनी सेवे पासत आनी ह्या देवाच्या उतरा पासत आमी भेटोवंक जाता तो रीच कृपा हेंच बोड आमकां सोण एकल्याक मागुया. सगळीं उबी रावया. ह्या वेळार आमचो भावार्थ आमी उच्चारुया. सत मानता देवा सोरपोतविदार बाबा स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू ख्रिस्ताच्या एकल्याच पुत्राक आमच्या सोनिया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवी सांबाळलो आमकां मनयता जल्मलो पावस केला ताका ताणें कोस सोंसले ताका कुसाल सोडलो तो मेलो अंधकारांनी केपिलो तो मेल्या मदीं देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गांत चडलो सोरपोतविदार देवा बापाच्या उज्यान बसलो तुवें त्या जिव्या मेल्ल्यांची मनसुबी करूं येतलो सतमांता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सुबे भक्ताचो एकार पातकाचें बक्षण कुडीचें जेवण सासणाचें जीवन आमेन. बसूया. भेटोवन एक गायन गावुया. सी 40 वेदीचे उंड्या सवे पान 40 सी 43 पेज 46. वाचता उदाहरणां की आमकां दिला हितून आमी तुका भेटयता हितून दिला मनशाच्या वावरान दिला तो आमकां जिवितांत सोद आसा. वेदीचे उंड्या सवे आमची काळजां दाखोवन दिला मनशाच्या वावरान म्हज्या बाबा भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सोद पदवीदार देवा बापाक मानतात असलें साह म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेंत आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या भावाक सर्वेस्वर मानून घेवन सर्वेस्पर आमच्या देवा तुवेंच दिल्ली देणी आमी तुका भेटयता आनी तुज्या धर्मदुतां भाग्यो तोमासा वरी जेजू आमचो देव म्हूण ओळखूंक तुका आदीन वाचता आमची भेटवणी मानून घे आनी सोर दुबावांचेर जैत व्हरून तुवें आमकां दिल्लो भावार्थ जतनायेन सांबाळूंक आनी ताचे प्रमाणे जिवंक आमकां करपा दी आमच्या सोम्या जेजूचें नांव बीन आमेन. सर्वेस्पर तुमची सोबी आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्वराक वार्ता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय वर्ष आमी करून खालो सर्वेस्पराक पवित्र बापा सोर पदवीदार सासनाचे देवा सोर कांय सोदताय आमी तुका दिन वाचूंक पावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुजी पवित्र सभा पवित्रतायेची कुणांत जावं ह्या संवसारांत सदां उरच्याक आनी स्वर्गीची शिकवण सगळ्या मनशांक परगट करच्याक तुवें ती धर्मदुताची बुनयादीर तीर आनी गोट बांदून दवरले. देव आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी स्वर्गीच्या दोलबार संगाती संतोशान तुजी स्तुती गायता. Sorgani संसार भल्या तुझ्या वैभवान तू सोर्गी तुका जोयचो सर्वेस्वराचे नावी मेघानाका जोय तू सोर्गी तुका जोयचो
बाबा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमयाचेच क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोस मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हणलें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पची तेच परी जेवण जातोच ताणें काच घेतली तुका नोब्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात ही म्हज्या रक्ताची कास नोब्या आनी सासणीक कोराचें रगत पातकांच्या बॉक्सान मेटच्याक तुमचे पासत आनी समेस मुजच्या पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बावट्टाचो गूड परगटुया सोम्या जेजू आमी वोडो खाता आमी येगाचितले पियेता तितले पवित्र वैभवारेचो आमी तुजे मरण परगटा बापाजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उडान सोडूंची काल तुका समर्पिता तुजें मुखार येवंक आनी ती सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेवची कूड आरोग्य शेवतले आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचे विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर लिओ आमच्या भाग्यवंत बापा फिलिप नेरे आमच्या गोवळी बापा सिमा फेर्नांदीस आमच्या आदारी गोवळी बापा आनी सगळ्या यात्निकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरोबरचो दोमेन ती आमच्या गोचयांची आमच्या भावा भयणाची इश्ट मित्रांची काकलूत कर तांकां तुजेच्या गोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोलसोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारी देवाची माय सांगाती भाग्यवंत जुजे तिचो पोती भाग्यवंत धर्म दोता भाग्यवंत जुजे वाज आनी सोर काळी तुका मानुल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगताक तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर जो क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगताक त्या जेजू तांय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापाक सोरबंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक म्हजे बहीण मानू तोमासान म्हणलें म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा हेच उतर आमी जायते पावटी उच्चारता पूण तोमास आपल्या उतराक भावार्थाक आनी जेजूक विस्वासी रावलो आनी आपल्या उतरां आनी कोरिन्या वरवीं जेजूक ताणें गोवाय दिली असलोच आमचो जण एकल्याचो भावार्थ जावं असल्योच भावार्थाच्यो कोरन्यो आमच्या जण एकल्याची जावं शुभ वर्तमानाची आमी परगटणारा जावं त्याच जेजून शिकले प्रार्थनांतल्यान बळ आनी कृपा जण एकल्याक मागुया आमचे बापा सुर्गेच्या तुजें नांव पवित्र तुजें रायज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तुजी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणणे पड दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परांत सोर वायटांतली आमकां निवार त्या कोणे जिवितां सवस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडाराच्या क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोबरशें नोतरेकता तर आमकां तुजे उदक काकुती सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पृथ्वी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना सोम्याचीच क्रिस्ता तुवें धर्मताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण ज्या पवित्र भावार्थाचेर दिसकात आमच्या कुशे परमळ तिका शांती दी आनी तूं सिका एकवटान सांबाळ जी येता राजभर चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन सोम्याची शांती सदांकाल तुमची सोबे आसूं तुमचेय सवे आसूं एकामेका मोगान जीवची शांती दियात देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमची ककलूत कर देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमची ककलूत कर देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले
आमकां शांती. हो म्हजो सोमी आनी म्हजो देव. आतां थोडेच वेळान तो आमच्या जण एकल्याच्या काळजांत येतलो. जी बाबा भयणां सोमयाक आपलें जिवीत भेटोवंक आपल्या उतरां आनी कोरन्या वरवीं गोवाय दिवंक वावुरतात आनी ह्या वेळार ताच्या जेवणांत वांटो घेतात ही सगळीं सुभागी. सौम्य तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण ज्या एकाच उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. आमच्या मदल्या कोणाक जेजूक आमच्या काळजांत शेवताना आमी गायन गावुया. D1 पान 47, D1 पेज 47. आमची मदल्या कोणाक 수고 섬기라 암시 몰려거나 떠난 갈라그려 어떠함소 수고 섬기라 암소 먹고 다니라 대박 다니라 प्रार्थूया. देव आमचे बापा, पोळे नासतना बाबार दोत्तात ती सुभाग्य म्हूण तुज्या पुतान आमकां सांगून दवरलो.
आमी घेतला त्या क्रिस्त प्रसादान आमच्या पासत मरून पुनर्जीवन जाल्ल्या जिवची कूड आनी रगत आमी शेवल्यांत म्हूण बाबाट्यान वळखून आमी तुका आदीन वाचता. बागेव तोमासाचे विनवणेन आमच्या दिसपट्टे जिणेंत आमचो बाबाट करो म्हूण कोरण्यांनी दाखोवंक आमकां बळ दी म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जिवचे नांवेन आमेन. सर्वेस्पर तुमची सोबी आसूं. तुमचे सगळ्या सोरपूत भितर देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मिसाच्या शेवटाचे गायन गावया यू 30 आनी 3 जैती वोंत आमचो देव पान 248 यू 33 पेज 248. म्हज्या बहीण मानू फाल्यां पयलो शुक्रार पूण सांजेर मिसाचें न्हू, सकाळची दोनी मिसां सकाळची आसतली आनी तशेंच आमच्या कोपेलान मीस जाता थंयसरूय मीस आसतली.